गल्फांतल्यान गोंयांत परतून आयिल्ले लेल्सी पेरेरा आणि केळशी रॉड्रिगीस वाठारांत म्होवाची लागवड करपाक सुरवात केल्या. लेल्सीन ल्हान प्रमाणांत म्होव तयार करपाक सुरू केल्ले आणि आतां ताच्यो स्वताच्यो 30 कॉलनीज आसात आणि दर वर्सा 30 ते 40 किलाचे म्होव तो तयार करता. लेल्सी कडेन धंदो करपाक कमी सुवात आशिल्ल्यान जैव विविधतायेच्या अध्यक्ष डिक्सन वाझ हांणी तेंको दिलो. म्होवाची लागवड सुरू करून हेरांक उर्बा दितले आणि आपलो गांव आदर्श गांव करपाचो यत्न करतले अशें अध्यक्ष डिक्सन वाझ हांणी सांगलें. आता हांव एक्चुअली अबुधाबी दुबय हांव कार्गो काम करून आयला. सो कार्गो आफ्टर दॅट तेले उपरांत मागीर गोंया येवपाचें सेट जावपाच चिंतलें. सो आमी एक शेकूय चलयताले आमचे वेडर्स प्रायवेट शेक. सो आमचे कितें प्रॉब्लम जावन ते बंद जाले. सो मेनी डिफिकल्टीज येयली. सो हांवें सोडून ना. सो थोडे म्हाका हांव स्टार्ट थिंकींग चिंतून कशें केलें बरें. देन आय हॅविंग अ पोल्ट्री सेंटर चिकनाचें म्हणजे सेंटर आसा ते म्हणलें ते एक पार्ट टायम. आतां म्हळ्यार आनी कितें करूया. सो सावट म्हाका एक बीजाचें एट्रॅक्शन जालें. कोणें आयकलें हांवें. सो सुप्रजीत रायकर फ्रॉम बेनावलीम सो ताजे गेले ताका इल्लेशें हांवें ट्रेनींग घेतलें लायक ओरिएंटेशन. मागीर हांवें आयकारा कोर्स केलो. देन KVK कोर्स केलो. देन CBRT पुणे वचून आयलो हांव. दीस इज आफ्टर दॅट हांवें कोर्स केलें मागीर. टील देन हांवें एक 10 बॉक्स म्हणजे रेडी जाल्ली. We are very proud that our fellow local guy Leslie Pereira, who is in honey producing, and this honey producing is very unique. You can see all the boxes are there. So far in Cavelossim itself, we have more than 25 boxes active in every home, and all those they got training. We trained them, and they have certified. Plus also we are, as biodiversity, we have supported them for 15 more boxes, which will be again implemented soon. And this is a very good initiative to make self-reliant.